मालीम जेटीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक महत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात। जेटीवयली नितळसाण आनी बेकायदेशीर गजाली आटपात हाडपा खातीर खात्याच्या संचालकाची नोडल अधिकारी म्हणून वेंचणूक केल्या। मालीम जेटीवेली नितळसाण आणि बेकायदेशीर गजाली आटपात हाडपाचो न्यायालयान नुस्तेमारी खात्याक आदेश दिला। तशेंच हेर 5 जेटींची अचकीत पळोवणी करपाचो निर्देशूय न्यायालयान दिला। मालीम जेटी संदर्भात केल्ल्यो सुचोवण्यो हेर 5 जेटींक लागू जातात, देखून तांणी ह्या सुचोवण्यांक पाळो दिवचो अशें न्यायालयान आपल्या आदेशात म्हटला। तशेंच ह्या सगळ्या सुचोवण्यांची पाळणूक जाली काय ना ताचो अनुपालन अहवाल नुस्तेमारी खात्याच्या संचालकाक दिवपाक सांगला। दोतोर सिल्वानो सपेको हांणी मालीम जेटी संदर्भात याचिका दाखल केल्ली, ताचेर बुधवारा सुनावणी जाली। जेन्ना इन्स्पेक्शन तांणी करपाक लायलें, सगळे डिपार्टमेंटांक वचून इन्स्पेक्शन करपाक लायलें आनी इन्स्पेक्शनान तांकां मेळ्ळें की थंय खुबशी घाण आसा, ती क्लियर करपाक जाय। लोक डंपिंग करतात, ते गार्बेज उरता ती न्हंय पडयतात, मागीर थंय अनहायजिनीक कंडिशन आसता, मागीर ते लेबरर असतात तांकां हेल्थ ऑथॉरिटीज चेक करना, थंय इल्लिगल स्ट्रक्चर तयार जाल्यात आनी स्पिलेज गेली। सो गव्हर्मेंट इज सेड दॅट की प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी नेमलां की एक्शन घेवपाक, ऑल फिशरीज डिपार्टमेंट, देन SDO, देन RTO, पुलीस, सगळे डिपार्टमेंटाक तांणी वाटले। पण लास्ट टायम जेन्ना हे मॅटर कोर्टा मुखार आयिल्ली तर तांणी सांगलें की इतली डिपार्टमेंटां आशिल्ल्या कारणान एक कोण तरी नोडल ऑफिसर तुमी अपॉयंट करा की जाका लोक जो वूड बी रिस्पॉन्सिबल टू द कोर्ट, हू वूड बी रिस्पॉन्सिबल टू people can go to him, people can file complaint to him, people cannot go to म्हणजे सगळे 10-12 कडेन कंप्लेन कशें करतले। सो एक त्यांनी डायरेक्टर ऑफ फिशरीज ताका नोडल ऑफिसर म्हणून अपॉयंट केला। सो ताजे मुखार तो सगळे पळयतलो, ही वूल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रत्येक डिपार्टमेंट काम करता काय ना, जी पळय रेकमेंडेशन कॉन्क्लुजनां आयल्यान रिपोर्टान भितर ताजेर काम करपाक, ताजेर अमल करपाक डायरेक्टर ऑफ फिशरीज काम करता। रस्त्यार नुस्त्याचे घाणयेरे उदक सांडपाक जायना, जेटीवयलो कोयर आणि कुशिल्ले नुस्तें मांडवी न्हंयेत उडोवपाक न्यायालयान मनाय केल्या। अशे प्रकार दिसून आयल्यार पुलीस आणि संबंधित खात्याक कारवायेचो आदेश दिला। ते भायर जेटी भोंवतणी कंपाऊंड घालपाक सांगला। मालीम जेटी कुशीक सरकारी जमनीचेर बेकायदेशीरपणान उबारिल्ल्या गाड्यांची पळोवणी करून तांकां नोटीस धाडपाचो आदेशूय कोर्टान दिला। इन्स्पेक्शन करता आसतना ताणें तो एक केस घाल्या, तो प्रेझेंट आशिल्लो, तो म्हणटालो की 47 अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चरां तयार जाल्या जी नुस्त्याचो धंदो करतात आनी ती सगळी गव्हर्मेंटाच्या जमनीचेर आसात। सो गव्हर्मेंटाचें म्हणणें कितें ती जी ती भितर ना ती भायर आसात, पूण जरी जाल्यार तरी गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर ती आसात। सो तांणी सांगलां की SDO ताजेर एक्शन इन अकॉर्डन्स विथ लॉ घे। सो तांकां नोटिसो बी काडून फुडली एक्शन जी कितें करपाची आसा तें करतात। डायरेक्टर ऑफ फिशरीज गोंयान आनी 5-6 जेटी आसा, तांचें इन्स्पेक्शन करतलो आनी थंय कितें कमी आसात, कमतरता आसा त्यो सोदून काडटलो। आनी जर अशेंच जर सिच्युएशन आसा जाल्यार ही डायरेक्शनां थंय एप्लिकेबल जातली। लायक आतां कुटुबोना जेटी आसा, दुसरी शापोरा जेटी आसा, थंय जर व्हेहिकल व्हरता आसतना थंय गार्बेज आसा, स्पिलिंग ऑफ वॉटर जाता जाल्यार ती सेम एक्शन विल बी टेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर जेटीज ऑल्सो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।